पावलो लिफ्ट स्टार्ट करपाक लायट गेली म्हणून कोण 4 जाण भितर आसलेले 4 जाण ह्या वाटेन 4 जाण 2 जाण त्या वाटेन 6 जाण आनी 1 वर थंय भितर उरले आनी फायर ब्रिगेडी तरी तांकां लायट येयली आनी तांकां काडले भायर आनी तांकां गव्हर्मेंटा मनशान तांकां पिवपाक उदक दिलां हाडनाका. कितें दिसता जनरेटर बी काय ना? जनरेटर म्हाका दिसता जनरेटर स्टार्ट मारलो बी म्हूण ते हिंगा सगळे ऑफिसर बी आसलेले. एक पुलीस आसलो हिंगाचो कलेक्टराक गेलो मोठेलोच पुलीस आसलो तोय बी ट्राय करतालो कोणाक फोन मारपाक. फायर ब्रिगेड येयली आनी मागीर लायट येयली तांकां भायर काडले 4 जाणांक हिंगाचे. म्हण सगळे बरें जालें? हय सगळे बरें मागीर कामीन सामकें बुडोवन सामकें फस्ट्रेट जाल्ले. म्हणजे हिंगा आतां लिफ्ट गेले लायट गेले जाल्यार लिफ्ट बंद पडटा? लिफ्ट आतां चलना कसो त्रास आनी सपोज बरें जालें ते यंग भुरगीं आसले म्हूण भितर जाणटे बी आसले प्रॉब्लेम जाता आशिल्ले ल्हान भुरगीं आसले. The lifts are failing every minute also. And there is no caution. People are becoming panicky when they got stuck in between. The government should put this to look after this maintenance. And there should be power. Yeah, there should be a power bank. Yeah, really, there should be a big generator or something installed for maintenance purpose.